प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 10वा विसवूर वोड 1 ते 10 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव तुमकां खरेपणी सोत सांगता, जो मेंढरांच्या ओडपांत दारांतल्यान न्हय दुसरे वाटेन चोडून भितर सोदता तो चोर आनी नागोणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढरांचो गवंडी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपापल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो वळखतात देखून. मेंढरां ताचे फाटल्यान पोरक्या फाटल्यान ती वचोना, पूण ताचे सरशेली ती पळून वेता, कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखना. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण जे तोच तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. जेजू बरो गवंडी. ह्या पासत जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां खरेपणी सोत सांगता, हांव मेंढरांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोणे, पूण मेंढरांनी ताका लेखूंक. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जी कोण भितर सोदतात तांचें तारोण जातलें. ती भायर भितर सोदतलीं आनी तांकां चोरूंक मेळटो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचें खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचें खातीर. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी बऱ्या गवण्याचो आयतार आमी मानता. आनी बाबणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू एका गवळीची वपार घालता. तो म्हणटा, हांव जावन आसा बरो गवळी आनी जे म्हजे मेंढरे आहात म्हजो आवाज आयकतात. बाबणीनो, जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा एक बरो गवळी आनी म्हजे मेंढरे म्हजो आवाज आयकतात. बाबणीनो, आमी मेंढरे वयर थोडी शिकवण करीत जाल्यार मेंढरे फकत आपल्या गवळीचो आवाज आयकतात. ते दुसऱ्यांचो आवाज आयकनात. कोण दुसरो येयलो आयलो आनी त्या मेंढ्याचें नांव जाणोय जाल्यार ते केन्नाच आयकोचे ना, कित्याक ते फकत आपल्या गवळीचो आवाज आयकतात. आनी जेजू बाबणीनो आयज म्हणटा, हांव जावन आसा बरो गवळी आनी म्हजे मेंढरे म्हजो आवाज आयकतात. हाचो अर्थ कितें बाबणीनो? जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना ताणें देवाची शिकवण आमकां दिली. आनी पवित्र पुस्तकाचेर जें जेजून सांगलां, पवित्र आत्म्यान बरयलां, लोकांनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जें बरयलां, हें आतां पवित्र पुस्तक. म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा बऱ्या गवळीचो आवाज. देवाचें उतर जावन आसा बऱ्या गवळीचो आवाज. म्हणटच आमी बऱ्या गवळीचो आवाज आयकोंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाच्या उतराची खरज, आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी, आमकां जाय देवाच्या देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो खुर्सार गेलो, तो मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो, तो आतां स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो गेल्या उपरांत ताणें पवित्र आत्मो धाडलो. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळटा. आमकां पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले. वी वील ओन्ली डू रिलीजन. पूण जेन्ना आमकां आमचे कडेन पवित्र आत्मो आसा, कित्याक आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सर्वंडार मानला, ताका आमी आमचो बरो गवळी केला. आतां पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी जाता, तो आमकां उतर शिकयता आनी तें उतर जेन्ना तो शिकयता तें आमकां सोंपें करता, ताचो अर्थ दिता, ते आमकां सजमणी दिता. आनी आतां आमी ते बऱ्या गवण्याची आवाज आयकता, तें उतर आमी पाळटा. आनी तें उतर जेन्ना आमी करता बाबणीनो,
खरेपणी आमचो बरो गवंडी आमकां एका बऱ्या जाग्यार वेता. आनी आयज बाबडीनो आयच्या शिवर्तमानात जेजू ह्या 10 वडीन कितें म्हणटा? चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव येयला तो तुमकां जिवीत मेलचे खातीर, पुरीपूर्ण जिवीत मेलचे खातीर येयला. He's come to give us abundant life. म्हणटच भाव भयणीनो, चोर कोण? चोर जावन आसा सैतान. आनी तो येता फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक. आनी आमच्या जिवितान आयज कोण चोरता जाल्यार, आमकां मारून उडोवंक सोदता जाल्यार, आमचे इबाड करूंक सोदता जाल्यार तो जावन आसा सैतान, तो जावन आसा तो चोर. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, आतां आमी कितें करता भाव भयणीनो? आमी आतां त्या बऱ्या घोवणीचो आवाज आयकता, जेजूचो आवाज आयकता. आनी जेन्ना आमी जेजूचो आवाज आयकता तेन्ना आमच्या जिवितान जेजून सांगलां, तो म्हणटा हांव आयलां जिवीत तांकां दिवचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेलचे खातीर येयलां. म्हणटच भाव भयणीनो, हे परिपूर्ण जिवीत आमकां मेळचे खातीर आमी कितें करूंक जाय? आमी हे उतर आमच्या काळजान रिगून धरूंक जाय. म्हणून ज्या भाशेन ह्या दिसांनी आमी आयकता जेजू म्हणटा तुमी म्हजें मांस खावंक जाय, म्हजें रगत पिवंक जाय, तेन्नाच तुमकां जिवीत मेळटलें. तें उतर जावन आसा जेजूचें मांस आनी जेजूचें रगत. म्हणून जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी कोत्ता. आतां ही खबर आमी दुसऱ्यांक सांगता, जेजूचें राज फुडें दवरता. आतां आमी खरेपणी हें परिपूर्ण जिवीत आमी जियेता आनी सगळें जें देवान केलां जेजू वरवीं आमच्या जिवितान आमकां फाव जाता. आमी खरेपणी एक सैतिवंत जिवीत जियेता. तर आयज बाब भयणीनो, उतरान आमी रिगून रावया, ह्या बऱ्या गवंडीचो आवाज आयकुया. हें बरो गवंडी आमकां एका जाग्यार व्हरतलो जे आमी परिपूर्ण जिवीत आमी जियेतले. आनी हें जिवीत जियोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.